नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. जिहादी तालिबान्यांचे राजवटींत बायलांक सुवातना तांचेर विश्वासपाचें न्ही. गोंयांत शिकपी अफगानी भुरग्यांचो फुडार अधांतरी. प्रधानमंत्र्यांची 24 वरांत दुसरी उंचेली बसका. कला अकादमीचे रिनोव्हेशनात कोट्यांनी रुपयांचे स्कॅम. गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. मंत्री म्हणटा गोवा फॉरवर्डाचो राजकीय स्टंट. स्कॅम जाल्यार सिद्ध करात. PWD सप्लाय करता त्या नळाच्या उदकांत खरेंच कितले मायक्रोप्लास्टिक. सरकार करतलो अभ्यास. प्लांटावेल्या उदकाची सॅम्पल टेस्टीक धाडटले पुणे बेंगलोराच्या लॅबांनी. फुकट उदकाचे घोषणेचेर गणिती प्रश्नचिन्ह. सुदीन म्हणटा बारीक सारीक फामिलीक फुकट. वेल्यांचो रेट देवयात. काँग्रेसीचो आयएल-20 म्हणटा 60 रुपयांची फुकटगिरी. वास्को डेंग्यूचो अलर्ट दिवनूय लोक आयकना. नोटिशीक आटापना. आता उदक लायक डिस्कनेक्शनाची हेल्थाची शिटकावणी. पंच नगरसेवक कंपन्या बरोबर हेल्थाची बसका. आणि ऑलिम्पियन कंटिंजंटा बरोबर प्रधानमंत्री मोदीची हलकी फुलकी चाय पे चर्चा. पदक जैतिवंतांचे बॉक्सिंग ग्लोव्ज, हॉकी स्टिक, भालो, बॅडमिंटन रॅकेटाचे जातले ऑक्शन. गोंयांतय अफगाणी शिकतात. डिग्री घेऊन देशांत वचून करियर करपाचो प्लान. आता तालिबानी राजवटींत मोठे प्रश्नचिन्ह. गोवा युनिव्हर्सिटींतल्या अफगानी भुरग्यांचो फुडार अधांतरी. तालिबानी राजवटींत बायलांक सुवात ना. सध्या मवाळ उलयतात म्हूण तांचेर विस्वासपाचें न्ही म्हूण फैयाज अख्सारी सांगता. प्रधानमंत्री मोदीची अफगाण अरिश्टाचेर 24 वरांत मंत्री गटा बरोबर दुसरी उंचेली बसका. I decided to, after finishing my graduation here, I will go back to my country and start job and serve to my country and my nation. But right now I don't have any choice and I don't have any feeling to go back to my country, because as you know the Taliban are now there and they are very opposite of going and coming the girls and women in the society and in the outside, and they are opposite of their working, education and civil activation and everything. My whole families are remain in Afghanistan and also they are destroying our country. They want to, and because of the strategic location of Afghanistan, they want to be in Afghanistan and control the other countries which we have neighborhood with them. And they actually don't come to bring security and safety in our country. They just come to destroy us. Now we are starting our second year and we will be in here after finishing of our graduation and 1 year later, and till now I don't have any decision to where should I stay. But 100% I can say you I will not go back to Afghanistan, as I have much love to my country, to my homeland. But right now I don't have any idea to go back, and I try my best to bring my family out of Afghanistan and carry them to outside the country. कला अकादमीच्या रिनोव्हेशनाचो खर्च कितलेशेच पटीन चडोवन मोठे स्कॅम. गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. वाढीव टेंडर केलांच, ते भायर नव्या कामाचेरय मेंटेनन्साच्या नांवान कोट्यांचो घोटाळो. दुर्गादासाचो आरोप. प्रकार कितें काय म्हूण प्रुडंटान कला संस्कृती मंत्री गोविंदाक विचारलें. तो म्हणटा स्कॅम सिद्ध करात, राजकीय स्टंट नाका. एस्टिमेट इज विथआउट एनी पर्टिक्युलर्स. एस्टिमेटान डिटेल्स ना, कांयच ना, जस्ट 1 पेज. आनी एक कडेन नोटिंगेन म्हळां आर्ट एंड कल्चरान द कोट इज टू हाय म्हणून. म्हणजे तो कोण डिलिंग हँड आहा पळय तो बरो स्मार्ट आहा. द एस्टिमेट ड्रॉन इज अप्रॉक्सिमेटली फ्रॉम 36 crore to 49 crores. And the worst part is
work allotted without any tendering process, without any EOI, without any quotation, exorbitant inflation of the tender. एक क्लियर हातून दिश्टी पडटा की आर्ट एंड कल्चरान PWD मदीं हें नाशिल्लें कितें चोरता सुद्दां सारकें चोर नात, तालमेल नाशिल्लो. आमी दोगूय डिपार्टमेंटाक RTI घाल्ल्यो वेगवेगळ्यो, तातूंत हें स्पश्ट जालें. गोवा फॉरवर्डान जो आरोप जो केल्लो आसा इट इज अ ग्रेट स्कॅम म्हणून, तशें जर म्हणणें जर आसा जाल्यार तेंच्यांनी तें प्रूव करचें. स्कॅम म्हणलें म्हणून स्कॅम जाता, खंय तरी राजकीय पब्लिसिटी घेवपा खातीर हो कितें प्रकार चल्ला काय कितें हो एक विशय जावन आसा अशें म्हाका ह्या वेळाचेर म्हणून दिसता. कॉस्टिंगेचो एक उल्लेख केल्लो थंयसर खंयच्या दराचेर खंयच्या ऑफिसरान तो रेट इज टू हाय म्हणून मारल्या तें म्हाका कांय खबर ना. खंयच्या बेजिसाचेर मारला तें म्हाका खबर ना, बिकॉज आय एम नॉट अ टेक्निकल मनीस. आनी टेक्निकल मनीस जर म्हागेलो ऑफिसाचो जर स्टाफ जर आसलो जाल्यार काही गोश्टी ताणें तें सांगपाक जाय आशिल्लें न्ही बाबा इट इज टू हाय म्हणून. कारण PWD कित्याचेर काम करता, PWD डुईंग द वर्क ऑन द GSR. आतां GSRाक टू हाय रेट आसपाक शकता, सादो प्रश्न न्ही तो. आनी इट इज अ क्वॉन्टिटी आनी शेड्यूल्ड आयटमा भितर जितलो GSRाक शेड्यूल्ड आयटम जे आसात तेच तातूंत इन्क्लुजन केल्ले आसात. इट इज नॉट अ रेट एनालिसीस अशें म्हाका सांगनशें दिसता. कोण कितें प्रत्येक गोष्ट उलयता पळय ट्रान्सपरंट आनी राजकारणाचें तो कितें उलयला हो कितें उलयला, कोणूय हेरो वेरो उलयलो कोणी उठला आनी कितेंय उलयलो म्हणजे म्हाका उलोवपाची गरज ना. PWD सप्लाय करता त्या उदकांत खरेंच कितले मायक्रोप्लास्टीक आसा ताची सरकार चांचणी करपाचो आसा. प्लांटा वयलें उदक टेस्टिंगाक पुणे वा बेंगलोर धाडपाचें आसा म्हूण PWD मंत्री दीपक पावासकारान प्रुडंटाक सांगलें. ज्या संस्थेन उदकांत मायक्रोप्लास्टीक आसा म्हणून रिपोर्ट केल्लो तांणी तें पिवंक धोको ना म्हूण सरकाराक दिल्ले जापेंत खंय सांगलां. आमी पयरूच प्रेस रिपोर्टाक जे म्हाका ईमेल आयिल्ले ते हांवेन धाडलां, जे NIOन आख्खे देशभरची रिसर्च केल्ली आनी विश्वभर आसून तेंगे ते रिसर्च आसता ते एक्झॅक्टली कितें आहा तितूर कितले मायक्रो कंटेन जे प्लास्टीक आसा ते तेणी दिल्ले आसा पर्संटेज, पण ते कितें आसता ते तितले पर्संटेज आसा म्हणून तेणी सांगला. आमी तांकां परतोन तांकां आमी पत्र बरयल्लें हें तुमी जें दिलां आनी पेपराचेर जे न्यूज पेपराचेर आयलां आनी तितूर लोकांच्या उदका पिवपाक धोका आसा अशें तुमी दिलां, पूण तेणी आमकां रिप्लाय दिला कितें जें उदक गोंयचें तेणी जें टेस्ट केलां जे चार वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटांतले तितूंतले भितर एक साळावले एक तुगेलो 4 आसा ते एक ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट अशे 4 वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे सॅम्पल तेणी व्हेल्ले आसा. तितून तेणी रिप्लाय आमकां दिल्लें आसा, मेल केल्लें आसा. हें पिवपा खातीर धोका ना, हें सेफ आसा उदक आनी मायक्रो कंटेन प्लास्टीक जें आसा तें आसा म्हणटा. पूण आमी आमचे कडेन 14 लॅबो आसा, पूण आमचे कडेन आमच्या लॅबाक मायक्रो कंटेन प्लास्टीक चेक करपाचें आमचे कडेन हें ना अजून ना आमचे कडेन ना सद्या गोंयांत ना. आमकां हें धाडचें पडटलें तेन्ना आमी पुण्याक धाडून नाल्यार बेंगलोर धाडून हेजेर पळयता कितले पर्संट आमच्या उदकाक मायक्रो कंटेन प्लास्टीक आसा ते आमकां थोड्याच 4-5 दिसां भितर हेजो रिजल्ट कळटलो. पूण आमचें उदक पिवपाक सेफ आसा कित्याक आमचे कडेन 14 लॅब आसा. आमचे कडेन जितले वॉटर ट्रिटमेंट सावथ आनी नॉर्थाक जितले वॉटर ट्रिटमेंट म्हणजे नॉर्थाक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट चड ना, सगळे सावथाक आसा. नॉर्थाक म्हटल्यार आमचे बिचोले तालुक्याक चड आसा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आनी सावथाक आसा. पूण आमचे 14 लॅब आसा. आमचे डेली जे उदक आमी लोकां खातीर सप्लाय करता ते चेक करून करता. हितूर आमचे जे लॅब आसा चेक करता आमी आनी धाडटा. पूण जेंच्यांनी पॅनीक केले लोकांक जेंच्यांनी भियेले तांचेर कितें एक्शन बीन जातली अशी? आतां ती संस्था आसा NGO हांगसरली खंयची दिल्लीची. आतां तेणी तो रिपोर्ट पेपरवाल्या कडेन दिलो आनी पेपरवाल्यान जे न्यूज पेपरान जो छापून हाडला तेणी पयलीं चेक करपाक जाय आशिल्लें. तेणी छापलो. आतां कोणाचेर म्हणून आमी करतले, पूण आमी उदक जें गोंयभर जें सप्लाय जाता 12 तालुक्यांत हें आमचे PWD निवळ उदक सप्लाय जाता आनी हितूर तशें भिवपाची गरज ना. आमचे एवरीडे चेकअप आसता, टेस्टिंग आसता आनी ते करून धाडटा. हे मायक्रो कंटेन कितले पर्संट आसा परतून एकदां आमी चेक करता आनी हेजो रिपोर्ट दिता. तुमी फीडबॅक घेता तांचे कडल्यान? फीडबॅक परतून एकदां आमी हें उदक सॅम्पल काडून धाडटा आनी मायक्रो कंटेन कितले पर्संट आसा ते एक्झॅक्टली आमी लोकां फुडें दवरता.
चौथी यादीच बीजेपीत फोग. दाबोळेचो आमदार मंत्री माविनान कुठ्ठाळच्या अलिनाचो 10 वर्सांचो रिपोर्ट वयर काडिल्लो. आतां अलिना माविनाचो 20 वर्सांचो हिशोब मागता. माविनान खंय पुराय केल्लो एक तरी प्रकल्प दाखोवचो. ताका खंय दाबोळे भंय पडला म्हूण दुसऱ्या मतदारसंघांनी नाक खुपशिता. प्रोटोकॉल मंत्र्याक प्रोटोकॉल कळना जाल्यार खंय खुर्ची सोडची. I would like to challenge Movin Gudinho to point out a single complete structure in the constituency of Kortali that has been taken up and completed by him. जेन्ना तो सांगता आपूण येतलो म्हाज्या मनशाक दवरतलो, लोक विचारता कित्याक, कितें करपाक? 20 वर्सां पावूंक ना ताका कितें तरी करपाक आनी दाखोवपाक की आपणें 20 वर्सां कुटाई कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA जावन हें तरी केलां म्हूण कांय करूंक ना. He started the Kalapavan. There's no doubt about that. And it was just basically the outer shell with staircases and maybe no tiling, no flooring. I would like to tell him that as a minister for protocol, please, if you cannot, abide by the protocol rules and regulations, then you should give up that post. I also request my party, the BJP, to put some sense in this mind of his. This only shows how insecure he is in his own constituency of Daboli. कांय दिसा फाटी सांकवाळचो सरपंच खंय अलिनाच्या ऑफिसांत बसून माविनाची कर्मां वयर काडटालो. आतां माविनाचे गुण गायता. The so-called Sarpanch of Sankwal, not less than, I think, 8 months ago, in this very room, we had a press conference and the video is still there with us. What did he say then? He said that, कांयच करूंक ना मोविनान, कितें केलां तें तेणें दाखोवचें, कांय करिना. ते काला बाबान पासून थिंगा पडलेले आसा आनी मॅडम धांवता फाटल्यान काला बाबान कंप्लीट करपाक. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. फाटल्या हुंवारांत व्हांवन गेल्ल्या पैकूळ पुलाचें टेंडर फुडल्या सप्तकांत जातलें म्हूण आमदार मंत्री विश्वजीत सांगता. पैकूळचो पूल खंय 8 म्हयने ते वर्सा भितर उबारून जातलो. सैमीक अरिश्टान काबार जाल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर परत उबें करूंक खंय सरकार वावुरता. शेळ मेळावलेच्या उदकाचो प्रस्नय तडीक लावपाचें काम खंय चल्लां. पाण्याचो विशय जो आशिल्लो शेळ मेळोवचो, कारण आय वॉज द वन हू पुट द वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट इन बोथ द प्लेसीस. सो वॉट वी हॅव डन आफ्टर सीइंग द न्यूजपेपर आर्टिकल, टुडे वी हॅव हॅड मिटिंग्स विथ एवरीबडी. आनी आमी ऑलरेडी डिसिजन केल्लें मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमी पैकूळाच्या ब्रिजाचे GSIDC कांय पयलीं दिल्ले. एकदा टेंडर जाल्लो, आतां परत ते एस्टिमेट तेजो वाडला 7.5 to 12.5 कोटी. तें काम फुडल्या विकान टेंडर जातलें. आनी पाण्याचो विशय जो आहा, पाण्याचो विशय गणेश चतुर्थीचे पयलीं अंडरग्रावंडच्यान आमकां पायप दिवची पडटली. And we are resolving the issue before Ganesh Chaturthi. They have given me an undertaking that before Ganesh Chaturthi, main म्हणजे we have to get this sorted. But because the bridge got washed away, but tankers are being provided in the village. There are more than 10 tankers a day that are going in. But Paikul bridge within the next 9 to 12 months will be ready. आणि त्याचबरोबर आम्ही सावर्ड्याचो पूल घेता मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान. आणि मेन म्हणजे कित्याक की आमकां पाण्याचो जो विशय जाल्लो, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम दॅट इज क्रिएटेड. सो दे ऑल्सो रिक्वायर सँक्शन टू put the underground water. That sanction they taking today. Goeli Padeli bridge which was pending for more than 10 years. I spent 26 crores and got it and got connectivity from Goeli to come here 11 kilometers. I have reduced the distance of the people. All infrastructure in Sattar is in place. Now this happened because of a calamity. The calamity has to be, we have to overcome these problems. Now from the forest the work is going on by PWD to give a connecting road. Now we have to see from with forest's permission to see, because there are wild animals and other things. So I am on that. Today we have had 2 meetings. One is on the water issue, one is on the bridge issue. सत्तरी तालुक्यात पुराचो इफेक्ट जाल्लो आनी आमच्या धारबांदे तालुक्यात तेन्ना सत्तरी तालुक्यांतलो पैकूळ ब्रिज जो आसा तो ह्या पुरान तो कॉलेप्स जाला. आनी हे ब्रिजाचे आमच्या PWD आनी GSIDC हे PWDन घेवपाचें काय GSIDCन घेवपाचें हें काम रोखडेंच ठरयतले. आनी त्या प्रमाणे हो ब्रिज आफ्टर गणेश चतुर्थी हेजें काम स्टार्ट पयलीं काय स्टार्ट करूंक मेळना, कित्याक वॉटर लेवल उदकाचें वाडलेलें आसा. आनी त्या प्रमाणे इस्टिमेट आतां म्हणजे टॅक्निकल सँक्शन आमी घेता. आमी टॅक्निकल सँक्शन घेवन समज गव्हर्मेंटान PWD कर म्हटल्यार PWD करतले, गव्हर्मेंटान GSIDC कर म्हटल्यार GSIDC करतले.
सगळ्या भितर एक खंयचे डिपार्टमेंट समज PWD कंस्ट्रक्ट करपाक जवळ जवळ 16 म्हयने लागतले कित्याक तो टोटली ब्रिज बांदचो पडटलो एक स्पॅन ताचो पडलेलो आसा पूण टोटली ब्रिज कंस्ट्रक्ट करचो पडटलो आनी तेजी रुंदी कमीत कमी 10 मीटर तरी घेवची पडटली रुंदी. सो ते प्रॉब्लेम जाला म्हणून थंयसरल्या 3 गांवांक उदक ना. पयली तेजी रुंदी आसली 3 मीटर, त्या ब्रिजाची रुंदी आसली 3 मीटर, आता 10 मीटर घेवची पडटली. सद्याक तो प्रॉब्लेम जाला, उदकाचो प्रॉब्लेम जाला, त्या 3 गांवांक तांकां थंयसर उदक ना. उदकाचो प्रॉब्लेम सद्या कितें जाला, टँकरीन तांकां सप्लाय आसा, रेग्युलर सप्लाय आसा आनी जे उदकाचें जे काम आसा ते बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट जातलें. आमी वॉटर डिपार्टमेंट मोलें ते दूधसागर व्हाया कुळें 13 किलोमीटर कच्च्या रस्त्याच्या अपग्रेडेशनाक हायकोर्टांत चॅलेंज. वायल्ड लायफ ऑथॉरिटी कडच्यान NOC नासतना PWD पेवर्स घालपाचें काम करता म्हूण गोवा फावंडेशनाचो दावो. सरकार म्हणटा मोलें राष्ट्रीय उद्यानाचो सांबाळ करूंक रस्तो जाय. कोर्टाचो स्टे दिवंक न्हयकार. सरकाराची मंगळार मेरेन जाप. सुनावणी बुधवारा. घेऊ एक बारीक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मेळया. Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us. सोळा 16,000 लिटर उदक फ्री दिवपाचे सरकाराचे घोशणेचेर गणिती प्रस्नचिन्ह. सुदीन म्हणटा 2016 ज्युडिशियस यूज ऑफ वॉटर स्कीम म्हूण ताणेंच केल्ली. ती चालीक लागूंक जाय. 4 जाणांचे फामिलीक हें फ्री उदक पावं येता. मोठे फामिलीक पावचें ना म्हूण उदकाचो रेट खंय देंवोवचो. कोविडांतल्या बिलांचेर सरकारान खंय विचार करचो. ज्युडिशियस यूज ऑफ वॉटर हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. 4 जाणांची फॅमिली जर आसा जाल्यार ताका 15 क्युबिक मिटर पर मंथ वयर उदक लागपाक जायना. सादारण रुरल एरियेंत अशें स्पश्टीकरण केल्लें आसा की 100 ते 130 लिटर उदक एका मनशाक दिसाक लागता आनी तेच अर्बन एरियेंत सादारण 150 लिटराच्या आसपास लागता. आनी हे दोनूय फॅक्टर्स जर आमी धरले आसत जाल्यार 16 क्युबिक मिटर उदक 4 जाणांच्या फॅमिलीक पावं येता आनी ताकाच आमी ज्युडिशियस यूज ऑफ वॉटर म्हणटा. आनी उदक हें अमृत आशिल्ल्या कारणान हें सगळें आमी केलें. काही प्रॉब्लेमा लागून ही फायल मुखार गेली ना आनी आज ती ह्या मुख्यमंत्र्यान घेतली. पूण हें चालू दवरपाक जाय. फक्त इलेक्शना पुरते मर्यादीत 2022 मार्च जाले बरोबर परत ते कितें करून उपयोग ना. हेंय त्याच बरोबर खरें आसा. आनी त्याच बरोबर मुखावयले जे रेट 9 रुपया आसा थंय एकदम तो वाडयलो गेला फाटल्या फावटी. तो खंय तरी कमी करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता. कारण 8 जाणांची फॅमिली जी आसता एका घरांत ती इमिजिएट 20 क्युबिक मिटराचेर पावतली ते 25 क्युबिक मिटराचेर पावतले. आनी उदक जें आसा हें मॅन्युफॅक्चर करपाक सादारण 12 ते 13 रुपया पर क्युबिक मिटर पडटा. आनी आमी थ्रोअवे प्रायजां गोंयांत हें उदक दिलें गेलें वता. आनी ताचो ज्युडिशियस यूज जर केलो ना जाल्यार हें अमृत मुखार आमकां मेळटलें की काय कितें असो प्रश्न मुखार निर्माण जावंक शकता. ही योजना करता आसतना मुख्यमंत्र्यान एक लक्षांत दवरचें की 24/7 जी योजना आमी 2012 चालू केल्ली मुख्यमंत्री पर्रीकर आनी हांवें आनी ताचे पयलीं डिक्लरेशन 2004 केल्लें. जैका प्रोजेक्ट त्या खातीर आमी हाडिल्लो
ते काही प्रमाणात काम जाल्लें आसा, पूण त्याच बरोबर हें काम करपाची आवश्यकता आसा. नॉन रेव्हेन्यू वॉटर हें जवळ जवळ आज परत 40%चेर पावला. ज्युडिशियस यूज करता आसतनाच ह्योय गोश्टी आमी लक्षांत दवरपाक जाय की नॉन रेव्हेन्यू वॉटर जें आसा तें कशें कंट्रोल करप, आनी त्या खातीर तुमी कितें करतले हें तुमी लोकां कडेन सांगपाक जाय. 1 सप्टेंबराच्यान लोकांक जर माफ करता, त्याच प्रमाणे जी बिलां आयिल्लीं आसा ती बिलां 8,000 9,000 वन टायम सेटलमेंट दिला, त्या वन टायम सेटलमेंटाक खूब लोक येवंकूच ना. मुख्यमंत्र्याक आनी विनंती आसा की ताणें जें लास्ट बील आसा त्या बिलाचेर जो इंट्रस्ट 2% लागता तो स्टॉप करचो. इन्स्टॉलमेंटांनी पर मंथ 10% त्या बिलांतल्यान इन्स्टॉलमेंट पे करपा खातीर लोकांक हेल्प करची, आनी जें बील म्हयन्याचें येता तें पूर्ण पे केल्या नंतर ते जे बॅलन्स एमावंट पेंडींग बॅलन्स एमावंट आसा तो मागीर 2,000 आसूं 4 आसूं ताचे 10% जो भरता ताका मोबत दिवची. घर नल, पूण हांवें कितें म्हणलें हर घर नल नो जल, उदकूच ना. पर्वरकारांक आज आमी सालिगांवच्या लोकांक वी आर नॉट गेटींग वॉटर. माय फ्रेंड जयेश ऑल्सो वील एग्री. त्या टायमार तूं लोकांची आनी वेवस्था वायट करून उडयता, सेइंग दॅट वी वील गिव यू फ्री. हो फ्री आसा इज नथींग बट अ इलेक्शन गिमीक. 3 म्हयन्यांक उदक फुकट दिता म्हणजे सांगतले, शेवटी दिलें सुद्दां कोणाक उदक मेळटलें तांकां सुद्दां 16,000 दिलें इल्लें जाल्यार 2 ते 3 म्हयन्यांक आसतलें. थिंकींग दे मे फ्रॉम द गव्हर्मेंट. हाका हांव चॅलेंज करता, 10,000 जॉब नोव्हेंबर पर्यंत दिवन क्लियर करून दाखय. सीएमाक चॅलेंज करता हांव की हे 10,000 जॉब ओपन आसा ते क्लोज करून तूं ऑक्टोबर एंड नोव्हेंबर भितर तूं क्लोज करून दाखय. देन वी वील सॅल्यूट यू एंड से बाबा यू आर ऑन द रायट ट्रॅक. हे बाकी सगळ्यो फ्री बीज इज ओके, पण जेन्ना फ्री एड्युकेशन दिता म्हणटा पळय, वी आर मेकिंग द सिटीजन स्ट्रॉंगर. एड्युकेशन लिटरसी आमी वाडयता, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, वॉटर फ्री, हे बाकीचे जे फ्री बीज दिता पळय, मेक द एड्युकेशन लेवल सो स्ट्रॉंग की आमचे गोवा कॅन बी सीन. वी आर डिपेंडिंग ऑन मायनिंग, वी आर डिपेंडिंग ऑन टुरिजम. गोवा कॅन बी अ नॅशनल एड्युकेशनल हब. पीपल फ्रॉम स्टुडंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज कॅन कम डाऊन टू गोवा टू स्टडी. ह्या दृष्टिकोन जर पळयत जाल्यार गोवा कॅन बी एड्युकेशनल हब फॉर सम पोल्युटिंग इंडस्ट्रीज. दोज कॅन बी रिप्लेस्ड बाय गुड एड्युकेशनल सोसायटीज. आनी वी कॅन रियली हॅव, आमकां आतां फॉर एग्जाम्पल वी हॅव मॅरिटायम स्कूल इन गोवा. मॅरिटायम स्कूल आमी अशे कोर्सीस घेवं येता वेर गोवन्स हॅव टू ट्रॅवल आउटसायड इंडिया, एशियाक वचोन ते शिकचे पडटा कोर्सीस. सो दीस कायंड ऑफ कोर्सीस कॅन बी अवेलेबल इन गोवा. सरकारान मोठे मोठे आंकडे सांगून लोकांक पिशे करचे न्ही. 16,000 लिटर उदक फुकट दिता तातूंत खंय लोकांक फक्त 60 रुपयांचो फायदो जावये म्हूण आदलो सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर काँग्रेस फुडारी एल्बीस सांगता. ताणें 16,000 लिटरांचें गणीत सांगलें. लोकांक फुकटाची आशा दाखोवचे परस खंय जॉब दियात. गव्हर्मेंटान जो अनाउन्समेंट केला 16,000 लिटर, 16,000 म्हणल्यार हो व्हडलो आंकडो कसो दिसता. ताका एक्चुअली 16 युनिट ते. आतां पयली रेट आशिल्ली 2.5 रुपया 1 युनिट. 8 म्हयने जाले ताणें ती रेट 2.5 रुपयांनी युनिट आशिल्लो तो 3.5 केला. आनीक आतां रेंट बी ते मिटर रेंट म्हणून आसता, मागीर तुजे सेप्टीक टँक आसा ताज्यो चार्जीस आसता. हें सगळें धरून ऑलमोस्ट आतां एक सामान्य मनशाक म्हणजे एवरेज पर्सन 900 लिटर दिसाक लागता, 27 युनिट म्हयन्याक लागता. ह्या मनशाक आतां ह्या हावजहोल्डाक ताणें 16,000 जर कमी केले जाल्यार तरी सुद्दां 194 बील येता. पयलीं वाडोवच्या पयलीं 146 बील येतालें आनी आतां हें बील येतलें. हें बरें आसा. हें कॅल्क्युलेशन जर मारलें जाल्यार हें सगळ्या लोकांक कळटलें. मॅक्सिमम एक बेनिफीट कोणाक जालो जाल्यार एक 60 रुपया जावंक शकता म्हयन्याक. आमी म्हणटात तुमी उदक कितले लोकांक पावयलां, कितले लोकांच्या घरांनी टॅप आसा आनी कितले लोकांच्या घरांनी टॅप जर आसलो जाल्यार तितून उदक येता. हाजी डेटा पयलीं सरकारान लोकां मुखार घालपाक जाय. हे डेटा घेवन काम करिना. हे फक्त इलेक्शनाक लागून एक अनाउन्समेंट केला. जर जॉब दिले, भुरग्यांचो जर फुडार सिक्युअर केलो जाल्यार तुज्या फुकट कोणाक नाका. आनी फुकट म्हणटा तें कांय नासता. शेवटी टॅक्स पेयराचेच पयशे ते. टॅक्स पेयर डेली कितें ना कितें करून टॅक्स पेयर आपले पयशे भरतात सरकाराक.
टॅक्स पेराचे पयशे परत तेजेर घातले जाल्यार फुकट म्हणटाय, फ्री म्हणल्यार आनी कांय नासता, ही सगळी फकाणां. म्हजी एकूच सरकाराक मागणी की 16,000 अशे लिटर बी सांगून दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करूं नये. भुरग्यांचो सिक्युअर फुडार करपाचो, भुरग्यांक जॉब दिवपाचो. आदलो मुख्यमंत्री काँग्रेसींतल्यान बीजेपींत चल्लो म्हूण खबरो पातळिल्ल्यान रवी फुर्योज. दिगंबर लुईझीन राणे आदले मुख्यमंत्री खबरो पाताळतल्यांनी खंय स्पश्ट उलोवचें. आपूण अजून काँग्रेसींतूच आसा, कितें निर्णय घेवपाचो आसल्यार जाहीर सांगतलो म्हणून रवीची जाप. काँग्रेसीन राजेश वेरेकाराचें ऑफिस उक्तें केलां, तो खंय वेंचणुकेचें आळमें. कोणें पळय घातल्या तो म्हाका असो पिसो जाल्लो तकलेन सुटलो आसतलो. कोणें ही बातमी घातली, तेणें कोणा तरी खंयचो मनीस आहा पळय ताका कॉन्टेक्ट जावन ती बातमी सारकी घालची. रिपोर्टर अशें करूंक जायना. तकलेन सुटलो आसतलो कोण घातलो तो, मातसो मेंटली बरोबर नासता तो, म्हणून तो घालता अशें आनी तें भायर हें करप. म्हाका जाल्यार कांय खबर ना. आतां आयकलां आयज बुधवार, हांव बुधवाराचो लोकांक मेळटा, डेव्हलपमेंटान सगळ्या ऑफिसरांक आपयता आनी ते डेव्हलपमेंटान आनी लोकूय येता आनी हांव ऑफिसान आसा. तुमकां हांव आतां तुमी कशें आले ऑफिसान मेळ्ळो बुधवाराचो मेळटा तसो हांव आसा ऑफिसान. पूण हे कोण हें करता फालतूगिरी म्हणजे म्हाका दिसना एक फालतूगिरी करता, म्हाका दिसना. सर आनी कोण आसूं शकता असो फॉर्मर? आनी पळय आमी 4 एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आसा, एक पयलो म्हणजे राणे आसा चीफ मिनिस्टर पयलींचो, आनीक लुईझी फादर आसा, दिगांबर आसा आनी रवी आसा. हे 4 चीफ मिनिस्टर आसा. पूण कोणा तरी सारकी घाला मरे अशी अर्दुगडी कितें करता, कोण रिपोर्ट घालता, कोण बातमी घालता न्ही, आपूण कितें आहा तें दाखोवचो, तें पळोवचें न्हू. नांव घालचें कोणा तरी मेळचें. बाबा तूं वयता हें सांग म्हणून, तें सांगना. म्हाका कांयच खबर ना. आयज जें कितें चल्लां हें पत्रकार नांव पेड्या जाता, नांव खराब जाता पत्रकार कितें. अरे बाबा हांव हांगा आसा मरे, हांव तुमकां कितें हांव कितें करता तुमकां सांगतलो. अरे आजून आमी आमदार आसा, आमचे टर्म आसा सगळो. केन्ना वयता जाय आनी हांव कितें करपाचो आहा पळय तें सगळें तुमकां सांगता. हांव कोणा मेहनत रे तशें येयले कितल्यान गेले ना. एक वेळ तुका बी लोकांक येयला आसतलो पयर जेन्ना राजेश वेरेकार जेन्ना तेगेले जेन्ना ऑफिसाचें इनोग्रेशन जालें कोणा नांव घेता बेश्टी कोणाचें नांव घेवं नाका. अरे इलेक्शन ती अळमी येता, ती अळम्याची ती अळमी रोखडी ती नाचता. किंवा अळम्याची म्हाका सांगता तुमी खंयच्याच. वास्को वाडटे डेंग्यू विशीं अलर्ट करूनय लोक आयकना. केशी वाडत आसात, नोटीशी दिवन पळयल्यो. आतां लायट उदक डिस्कनेक्ट करपाचेर विचार करचो पडटलो म्हूण हेल्थ अधिकाऱ्यांची शिटकावणी. वास्कोंतले डेंग्यूचेर आरोग्य संचालक आनी NGO गोवा कॅनाल नगरसेवक पंच गोवा शिपयार्ड आनी गॅमन इंडियाच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. आमकां कम्युनिटीची आनी अवेरनस जाय. आतां आमचे अवेरनस जाय, सो आमकां आतां दिसलें की कावन्सिलराचो हेल्प मेळत, आमकां ते लोकल बॉडीजचे हेल्प मेळत जाल्यार आनी इल्लो इफेक्ट बरो जातलो. गॅमन इंडिया आनी गोवा शिपयार्ड, सो तांचे आमकां कॉपरेशन जाय आशिल्लें. कित्याक तांचे कडेन आमकां तितलें बरें कॉपरेशन मेळनाशिल्लें गॅमन इंडिया आनी ते आपले लोक जरी ते कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर काम करता तांकां ते कॉलनी वेगळे वेगळे जाग्यार म्हणजे न्यू वाडे म्हण बायणां म्हण अशें पयस पयस दवरतात, ल्हान ल्हान घरांनी ल्हान ल्हान रुमांनी दवरतात. आनी थंय कितें जाता उदकाचो त्रास आसा, कित्याक बॅरलां भरून दवरतात. ती आमी खुबदां पळयल्या की बॅरलां पॉझिटीव आसा ब्रिडिंगाक. सो आमकां जाय आशिल्लें कितें आमकां तांणी इन्फॉर्मेशन दिवचें खंय ते आपल्या लोकांक दवरतात, खंयच्या कॉलनीन दवरतात. तशेंच आमकां लोकांक जाय म्हणजे कावन्सिलरान आमचे बरोबर येवचें की तांणी आपूण जावन आपल्या लोकांच्या वाड्यान फिरून पळोवचें कितें तांकां सांगचें कितें म्हणून ह्या केसी आतां वाडटा पण वास्कोन वाडटा केसी. पयलीं आमी फक्त नोटीसी दितालीं किंवां सांगता, मागीर कांय इफेक्ट जायना. नोटीसीस दिले पण आमकां आतां स्टेट टास्क फोर्साच्या वेळार आमकां कोण अंडर पब्लीक हेल्थ एक्ट थोडे हे आसा सेक्शन्स आसा त्या प्रमाणे आमी फायन दिवंक शकतात. तशेंच आतां लोकांच्या घरान ब्रिडींग मेळटा, कितलेदां आमी तांकां सांगपाचें. सो देर आर सर्टन सेक्शन 37, 40, 42 अशें म्हणजे ताका न्यूसन्स म्हणटा. ब्रिडींग कोणाच्या घरान मेळ्ळा तें न्यूसन्स. त्याच घरान परत ब्रिडींग मेळटा जाल्यार मागीर आमी तांकां हें दिवं येता. आमी अंडर सेक्शन 42 वी कॅन
write to PWD or electricity to cut the electricity or water supply. Our aim is not to punish anyone. Our aim is to control disease. Today's meeting is a follow-up of the block meeting which was held few days ago under the chairmanship of Deputy Collector Mr. Dasaraj Gaus, where we had emphasized the need for bringing all the stakeholders on one platform. And today is the first step wherein all the councillors, the chief officer, various companies came together to discuss the issue. Of course, this is the first step. Now we are also working on the second part, where we will have a more detailed half-day program for all the councillors of the municipality, where they can discuss what are the challenges they are facing. See, dengue is one such vector-borne disease that there is no cure. There is treatment, but you see, we want to concentrate on prevention. Many of the councillors have spoken their mind. They have also shown their willingness to fight this. And since we are moving into Raksha Bandhan, and then other festivities, we are hoping that the citizenry of Vasco will see that this time the festivities should not get clouded by dengue. Dengue should not, in the next 15 days we must take on a very aggressive campaign to fight it. हुंवार येवन गेलो तरी 70कारांची जीण अजून रुळार येना. पैकूळ पूल कोसळ्ळो तेन्ना सावन वाळपयच्या कांय गांवांनी बरेच हाल. धड उदक ना, सोसायटींत दूद हाडवर करूंक वेवस्था ना. पैकूळ अडवय मेरेन दिसाक 150 लिटर दूद पेड्ड्यार जाता. उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन. 15 दिसांचो प्राज. 500 पेड्ड्यार जाल्ल्या लोकांची रस्त्यार देवपाची तयारी. 150-120 लिटर दूद येतालें. गव्हर्मेंटान सादी व्हेहिकलाचो अरेंजमेंट करूंक शकना. येदे मोठे गव्हर्मेंट इतके पयशे मोडटा फ्रॉम पैकूळ टू अडवय. आनी हे जे गव्हर्मेंट आसा ते सांगता शेतकऱ्यांचें सरकार म्हणून. हेजो अर्थ कितें? 7,500 रुपयाचे दिसाक दूद जातालें. 7,500. आनी ट्रान्सपोर्ट फक्त पैकूळ टू अडवय जाय आशिल्लो. वी हॅड रिक्वेस्टेड इवन कलेक्टर, बट ही टोल्ड मी आय एम फायंडींग द सोल्युशन, बट स्टील नाव नो सोल्युशन इज देर अँड फार्मर्स हॅव टू सोल्ड देअर काव्स. That since after the 24 days of collapse of Paikul Bridge, the collector has not visited the disaster site. So we wanted to know exactly the status of the new Paikul Bridge, that whether it is on the primary level or it is on the secondary level or it is on the high level. The public wants to know it thoroughly. Secondly, the major problem because of this bridge is the water problem all over the Melaut. The gap is only of 28 meters here. And the technical know-how that is working right now, why the government is not connecting that line, I don't know. तेणी सांगला आपूण हें कलेक्टराक कळयता म्हणून सगळें जें कितें आसा. आमी ती रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी फायल जी आसा ती कलेक्टराक वाया डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ली आसा. आमी वी हॅव गिवन 15 days ऑफ अल्टिमेटम टू द गव्हर्मेंट. ना जाल्यार आमचो फुडलें सेकंड एज्युटेशन आमच्या आफ्टर IIT सेकंड एज्युटेशन आमी स्टार्ट करतले न्ही. तें बी आमी मेन्शन केल्लें आसा इन द फायलींग दॅट वील ब्लॉक द स्टेट हायवे एट गुळेलीम म्हणून. कित्याक पुलाचेर हेजी आमची पायपलायन आसा आनी बाकी गांव जे आसा त्या उदकाचेर डिपेंड आसा. म्हणून शेळ, धोडो, मुरमुणे, मोयगिणे. आतां ती पायपलायन तुटल्या कारणान ह्या लोकांक खूब उदकाचो प्रॉब्लेम जाता. कित्याक टँकरान उदक येता म्हणून एक टँकर एका गांवांत येवन सगळ्या लोकांक ते पुरेशें जायना. तेन्ना सरकारान हेजेर कितें तरी बेगीन एक्शन घेवन आमकां कळोवचें की बाबा तुमी पुलाचेर आनी बाकी कितें करता न्हू तें आमकां कळोवचें. हेका लागून आमी आयिल्ले. हुंवार येवन गेलो मात विस्कळीत जाल्ली न्हंय वाठारांतली गांवगिरी जीण अजून जाग्यार पडना. घडी बसना. मुरमुण्या उदकाचो सप्लाय ना. पुलावेल्यान पायपलायन केल्ली. सध्या PWD टँकर धाडटा तातूंत तांचें भागना. PWDन लक्ष घालून विशय तडीक लावचो म्हूण गांवचो लोक PWD ऑफिसान पावलो. पयलीं 23 तारखेच्या पावसा काडलो हुंवाराक लागून पैकूळचो पूल व्हांवून गेला. त्या पुला वयल्यान आमची
उदकाची स्कीम पायपलायन जी आसा ती व्हांवून गेल्या कारणान आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम जाला. तेंच्यांनी सोय केली आसल्यार टँकराची जाता कितें टँकर ते धाडटा पूण टँकराची जाता एक टँकर येयलो 2 टँकर 3 टँकर केले उदक तितकें पावना. आनी तुमी चवथी पयलीं कितें तरी करा. कशें तरी करून ती आमकां उदक तुमी डायरेक्ट दिया. कित्याक ह्या उदकाचो प्रॉब्लेम आतां आमी बकेटां भरली बालद्यो भरल्यो किंवा बॅरलां भरली म्हळ्यार उदक पावना. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. पर्वरेक न्यू पणजे म्हणून पंचायत मंत्री माविनान पर्वरकारांचो अपमान केला. न्यू पणजे करून पर्वरे नगरपालिका हाडूंक सोदता काय कितें म्हूण पर्वरे आपाक दुबाव. मुख्यमंत्र्यान कितेंय निर्णय घेवच्या आदी खंय पर्वरकारांक विश्वासांत घेवचे, असल्यो गजाली खपोवन घेवचे ना म्हूण आपाची माविनाक शिटकावणी. पर्वरे वाठारांत आमचे मार्केट कॉम्प्लेक्साचें इनॉग्रेशन आशिल्लें. आमचो हावजिंग मिनिस्टर माविन गुदिनो हांणी एक स्टेटमेंट केलो. त्याने स्टेटमेंट केलो की पर्वरेक आतां न्यू पेंजी म्हणपा जाय म्हणून. ह्या स्टेटमेंटाचो आमी पूर्ण निशेध करता. आमी पर्वरकार स्वाभिमानी. आमकां आमची वळख इम्पॉर्टंट. पर्वरकारांक न्यू पेंजी बीन म्हणपाची गरज ना. पर्वरेची स्वताची अशी वळख आसा. हे सगळें आयकतकीत मागीर हेचेर जेन्ना विचार केलो हांवें तेन्ना अशें दिसून आयलें की ताणें ही स्टेटमेंट केली कित्याक, हेच्या फाटल्यान उद्देश कितें आशिल्लो, हेच्या फाटल्यान कितें तरी कट शिस्ता असो दुबाव येता. प्रोबेबली हांकां सगळ्यो पंचायती बरखास्त करून पर्वरेन म्युनिसिपालिटी हाडपाची आसा. आनी जर अशें कितें घडटलें जाल्यार तो आमच्या पर्वरकारांचेर अन्याय आसतलो. पर्वरकारांक विश्वासान घेतल्या शिवाय असली कसलीच गजाल प्रमोद सावंतान करची न्ही ही ताका हांव शिटकावणी दिता. आमी हें सहन करचें ना. आमी पर्वरकार एकवट जावन ह्याच्या अगेन्स्ट उबे रावतले. तेन्ना ह्या गजालीचो जो हाणें पर्वरकारांचो जो अपमान केला न्यू पेंजी म्हणून त्या गजालीचो आमी निशेध करता आनी असली गजाल आमी खपोवन घेवचे ना ही शिटकावणी माविन बाबाक दिता. पेडणेकारांक लागून गिरीचें घर सोडून पेडणे स्वताची वास्तू बांदता. पेडणेचो मोगोचो फुडारी प्रवीण आल्लेकार आतां पेडणेचो थळावो जालो. पेडणेकारांचे हाल जावंक दिवचे ना म्हूण आल्लेकाराचें उतर. पेडणेचो आमदार मंत्री बाबू मडगांवकार ताका पेडणेकारांचें पडूनच गेल्लें ना. वेळ प्रसंगाक लोकांचेर नजर घालूंक सुद्दां खंय बाबू पावना. जेन्ना पळय हांव पेडण्यान म्हाका म्हाज्या समाजान हाडलो आनी प्लस म्हाज्या फ्रेंड्सांनी तशेंच पेडणेकारांनी तेंच्यांनी बसून म्हाका सांगलें कितें तूं फुडें सर तुज्या फाटल्यान आमी आसतले. तूं हांगासर स्थानीक जाता जाल्यार आमकां तुका आमचो सपोर्ट आसतलो म्हणून हांवें तांकां पयलींच कितें सांगलें. हांवें म्हणलें पळय तुमकां हांगासर रावंक जाय जाल्यार हांव हांगासर रावंक येता म्हणून हांवें तेन्नासूनच रोखडेंच हांगासर जागो पळोवन हांगासर न्यू घर बांदपाक चालू केलें. आनी म्हाजें अशें कार्य आहा कितें म्हाका फटोवपाचें ना हांगासर लोकांक, म्हणजे हांगासर पेडणेकारांक म्हाका फटोवपाचें ना. तेका लागून हांवें जाता तितले बेगीन इलेक्शनाचे पयलीं जाता तितले बेगीन म्हाजें घर रेडी केलें आनी आतां 30 तारखेर हांव पेडणेचो स्थानीक जातलो. आनी म्हाजें घर चड पयस नासलें गिरी 15 मिनटां लागतले वचपाक. पूण तरी लोकांक कितें जाय पळय तें हांव जाणून म्हाका कळ्ळें तांकां जाय हांगासरलो मनीस. हांगा फाल्यां हांगासर लायट ना जाल्यार म्हाज्याय घरा लायट आसची ना, तांकां लायट ना जाल्यार म्हाका आसची ना. मागीर ती म्हाका कळटली कितें हांगा लायट ना म्हणून. तूं मडगांव बसून हांगासर तुका कळचें ना. तुका समज उदक येयना म्हाका येना जाल्यार तांकांय उदक येवचें ना, तांकां उदक ना जाल्यार म्हाका येना. म्हणजे म्हाका कळटलें कितें हांकां कितें गरज आहा ती म्हणून हांवें हांगासर स्थानीक जावपाचें चिंतलें. आल्लेकारान कोरगांवां लक्ष्मण कांबळेक व्हीलचॅर दिली. ताचे पांय गेल्यात. आनी आयज लक्ष्मण कांबळे हेका व्हीलचॅर हांवें दिल्ली आसा. कित्याक ना म्हटल्यार ताका खूब वर्सां जालीं तेजो पांय कट केल्लो. पूण हांगासरले स्थानीक आमदारान ताका कितेंच जाणीव ना हांगासर लोकांक कितें म्हणून गरज आहा. ताका लागून हांव तेज्या घरा पावलो आनी ताका ती व्हीलचॅर हांवें आयज ताका हँड ओवर केल्ली आसा. आनी म्हाजें काम अशेंच आसतलें जे कोणाक गरज आहा पळय ह्यासर हांव फुडें आसतलों. आनी आयज ताका व्हीलचॅर दिल्ली आहा. म्हाका कितें ताका दिलें न्हू तेंचो ब्लेसिंगूच म्हाका खूब जालें. इतलेंच म्हाका ब्लेसिंग तेंच्यांनी दिवचें आनी फुडें अशेंच म्हाजें काम पेडण्याक लागून खूब आसतलें हेज्या. डेप्युटी CM आसा
आनी हे असे केसीस आसा ते सरकार दरबारी व्हरपाची खूब गरज आसा. जे हँडिकॅप्स आसा ताका सरकारचे फॅसिलिटी आसता, पण म्हाका खबर ना तो जाणा आपणाक 2 हात आसा 2 पांय आसा, आपणाक कसली गरज ना. फक्त नोकर आनी सेवक म्हणून तेणी 20 वर्सां पेडण्यान लोकां कडल्यान ब्लेसिंग घेतले, सत्ता भोगली, आपल्या फॅमिलीक सांबाळ्ळे. पण असली जी कुटुंबां सांबाळपाचें काम आयज प्रायोरिटीन जो आमचो प्रवीण आल्लेकर करता ताका हांव सदांच आमच्या पेडणेकरांच्या वतीन आनी मोगोच्या पक्षाच्या वतीन धन्यवाद दिता. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगीमणी. पेडणे मालपे वानरमाऱ्यांच्या फामिलीक आदाराचो हात. तांचे हाल पळोवन वेळसांव पालेचो रॉक्झीन डिसोज तांच्या आदाराक पावलो. ताणें गरजेच्यो कांय वस्तू खाणा जेवणाचें सामान त्या फामिलीक दिलां. प्रुडंटान ह्या वानरमाऱ्यांच्या फामिलीचेर हालींच रिपोर्ट केल्लो. तो पळोवन रॉक्झीन पेडण्या पावलो. लोकांनी वानरमाऱ्यांक मजत करची म्हूण उलो. सो हांव काल राती तर हांव टी व्ही चयतालो. हांवें एक न्यूज चयलो प्रुडंटाचेर. ताणें हे प्रुडंटाचेर हांव हे भुरग्यांक चयलो आनी म्हाका खूब दूख दिसली की हे स्टेजीर ही भुरगीं हे भाशेन आहाय म्हणून. आनी आज म्हणटाय सगळें चेंज जालां, सगळें बरें जालां, पूण हें चिंतून म्हाका खूब दूख दिसली. हे स्टेजीर भुरगीं पळोवन म्हाका दोळ्यांतल्यान रडपाक येयलें आनी हांव रडलो. आनी हांवें चिंतलें आज सकाळीं म्हाका कितें जाता तें करपाक, घेवन लोकांक कितें तरी हेल्प करपाक. हांव एक सोशल वर्कर, हांव एक खंयचो पॉलिटिशियन न्हू. म्हजो गांव वेलसांव पाली, म्हजें नांव रुकेजीन, हांव एक सोशल वर्कर. सो म्हाका कितें दिसलें तरी हांवें थोडे रायस बॅग हाडला तांकां, गव्हाचें पीठ हाडलां आनी बिस्कीट हाडल्या ह्या भुरग्यांक. आनी म्हाका तर आनी कितें जालें तर हांव जबरदस्त ह्या भुरग्यांक हेल्प करपाक मुखार सरता. कित्याक तांकां तेमचें जर न्हेसप चोयलें जाल्यार म्हाका खूब दूख दिसली. ह्या स्टेजीर भुरगीं आतां खंयचे कडेन ना. आनी ही तरी 3-4 कितें हें आहा तेमचें घरां आहा, त्या घरांक चोयलें जाल्यार आनी कांय नाका दिसता. सो कोण बरे काळजाचे मनीस आहा जाल्यार येवन ह्या भुरग्यांक भेट करची आनी पळोवचें तांचो स्टेज कितें आहा ती. आनी देवान तांकां एक सोसायटीक व्हडलीं मनशां करूं फुडाराक. मडगांव जया आमोणकारान अनलोम नवो कपड्यांचो ब्रँड लॉन्च केला. हँडलूम, ब्लॉक प्रिंट अशे देशी मटेरियल आनी डिझायन घेवन खंय ताणें कपडे तयार केल्यात. यंग तशे जाणटे कोणाकय हे डिझायन वापरूंक मेळटले. दामू नायक, नरेंद्र सावयकार आनी दिगंबर कामतीन स्टार्टअप जयाचें अभिनंदन केलें. We have launched our new brand at Margao, Anulom. It's all about natural fabric, hand-dyed printing, block printings and all handwork. म्हणजे सगळे जे आमचे हँडलूम प्रोडक्ट्स आसात ताका आमी एक न्यू लूक दिवपाक ट्राय करता. सो दॅट एक हें जालें की लोकांक हँड प्रिंटेड हँडलूम म्हणजे सगळे ओल्ड फॅशन, ओल्डी पिपल्स बी घालता म्हणून. To get the twist in this, we are trying to give new look, new style, so that our youngsters can wear anywhere for any occasion. तुम्ही please एक कपडा try करून पळोवचो. It's very breathable and very comfortable. Jaya has entered into a new venture. I have known this family for the last so many years. Especially her father and me were very good friends. I wish her all the success in her new venture and all the best. Thank you. जे कितें आदार आसा तो आदार घेवन ताणें फुडें वचपाचें. आनी ताजो पांयडो जर कोणें जर आयज जर घातलो जाल्यार तो जया आमोणकारान घातलो म्हणून ताका हांव पयलीं अभिनंदन करता. खरें म्हटल्यार बरें सांगता. हो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा त्या नांवानूच जय आशिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता की ह्या तेज्या व्हेंचराक सुद्दां ताका निश्चितपणान यश मेळटलें, जैत मेळटलें. हांव ताका त्याच्या नव्या व्हेंचराक लागून ताका शुभेच्छा दिता. ऑलिंपियन कंटिंजंटा बरोबर प्रधानमंत्री मोदीची हलकी फुलकी चाय पे चर्चा. पदक जिखिल्ले प्लेयरां कडच्यान तांणी सय केल्ले बॉक्सिंग ग्लोव्ज, हॉकी स्टीक, भालो, बॅडमिंटन रॅकेट प्रधानमंत्र्यान घेतलां. ऑक्शनाक प्लेयरांची परवानगी ताणें घेतल्या. ऑलिंपिकांत कितलींय पदकां जिखूं, हॉकी जिखले शिवाय जिखिल्ल्याचो खंय फील येना.
तो तुम्हारा साइन है? हाँ यस। थोड़ा सा ये मैं ऑक्शन कर देता हूँ, चलेगा? अब आपका पीठ का दर्द ठीक हो गया? एकदम परफेक्ट। आपके आशीर्वाद से। चलिए बहुत आगे बढ़िए। भाई ठीक हो? थोड़े निराश हो गए थे। चलिए होता रहता है, लेकिन बहुत काम किया आपने। फिर तो निराश थे। मम्मी पापा प्रसन्न है? सब लोग ठीक है सर। सर मैंने आपको प्रेजेंट करना। वाह वाह। मैं इसी से ओलंपिक्स के लिए। तो ये मैं ऑक्शन करूँगा। ढीला पड़ गया। तुम्हारे तो पैर का भी हाल खराब था। हाँ, यहाँ करके कुछ किया क्या? कि अभी घूम रहे हो? ठीक हो एकदम? आसाम हुआ ही? आसाम हाँ सर, एक दिन मैंने एमटेक किया। लेकिन ये पहनूंगा मैं तो पॉलिटिक्स की मैं, लोग कहेंगे कि अब मोदी कुछ गड़बड़ करने वाला है। मैं इसको ऑक्शन कर सकता हूँ ना, ताकि मैं इसमें से कुछ सेवा के काम करता हूँ। शान रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप सबका सिग्नेचर है। बहुत बधाई। नाउ कैन यू स्पीक पंजाबी और नॉट? भूपेंद्र पाल सिंह। कितनी हाइट है? तो वॉलीबॉल बन ही गए। मैं इसका ऑक्शन करता हूँ। ठीक है सर। कि जब तुमने सेकंड बार अपना किया तो तुमने विक्ट्री के मूड में आ गए और एकदम विक्ट्री तुम सेलिब्रेट करने लग गए। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, पूरी जानकारी लगती है, तब संभव होता है। और खिलाड़ियों के संबंध में भी जानकारी होगी क्या हो रहा है, तो कैसे संभव हुआ? क्योंकि इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, तो वो एफर्ट बता देता है कि हाँ ये बेस्ट थ्रो है। और सबसे बड़ी बात है जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेनिंग से आता है सर। रवि से मेरी शिकायत है कि तुम्हें हो सकता है तुम्हारे मन करता है गोल्ड ले आऊं, नहीं आया, लेकिन पोडियम पर भी हंसते नहीं थे यार। ये क्या बात है? वो थोड़ा जी देखो उस टाइम थोड़ा हाँ नर्वस के, पर बाद में अब ठीक है पूछा नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन माँ की तबीयत ठीक है? हमारी तरफ से जरूर उनको प्रणाम कहिए। अच्छा कोशिश करके आया। देखिए आपने भले इस मॉडल को छोड़िए, मेडल के तो हार और जीत होते रहते हैं। हाँ सर, एक्चुअली लेकिन आपका स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपकी पहचान देश में एक विशेष रूप से हुई है और भारत की महिला खिलाड़ियों की तरफ भी आपके कारण ध्यान गया लोगों का। और मान लीजिए पूरा पिछला दशक एक प्रकार से आप ही के हाथ में रहा है। इस टाइम पे हाँ जी सर। चोट किसको आई थी? हाँ, तो किससे मारपीट की थी तुम? अभी भी है तुम्हारा दाग? हाँ, स्टिचेज अभी निकाले नहीं है? निकल गए? बड़ा ही तो थोड़ी सी बच गई, तुम्हारी आँख को नुकसान हो जाता। हाँ, हॉकी की जो विक्ट्री है यार, आपने और बेटियों ने दोनों ने कमाल किया और भारत ओलंपिक में कितना ही जीत ले, लेकिन अगर हॉकी नहीं जीतता है तो इस देश को फील ही नहीं होता कि वो जीत हुई है। थैंक यू सो मच। हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता। प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार। चार चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात। बी प्रुडंट। देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.